Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. Thank you, आम्ही Jesus. सुरुवातीची मागणी करूया. मोगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. बापा तुवें आमकां जेजू क्रिस्ताच्या पोटांत तुजे भुरगीं करून आमकां स्वीकार केलाय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुवें आमकां आज आयच्या दिसा सकाळी थावन आमचो वावर करून आमी प्रत्येक तुजेशी आमी तुज्या उतर कितें सांगता तें बरें आयकून आनी ताचे वयर तूं कितें तुजो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता तें आमी शिकून आमच्या जिवितांत आमी तें कार्य करचे खातीर तुवें आमकां आपण दिलाय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. कित्याक तुजें उतर जावन आसा तें क्रियात्मक. केदळा हांव तें उतर खावन घेता आनी त्या वरवीं हांव केदळा ताचे वयर म्हजें मन बदलून हांव कार्य करता. केदळा हांव तुज्या एकवटांत आसा म्हणून हांव दृढपणी हांव सांगूंक जाता. वय बापा तुवें आमकां तसलो भरपूर मापान तूं आमकां बावडत दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा हांगा आसल्या हर एकल्यांक आनी युट्यूबार कोण पळयता तांकां हर एकल्यांक तुवें हे भाग तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. आनी कितें उलोवंक आसा तें तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं आमकां समजोवन आसाय आनी तें उलोवन आसाय. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. आनी तुजें हें सताचें उतर आमकां हर एकल्याक सतान आमी केदळा सताचें उतर तुजें आमी केदळा स्वीकार करता आनी ताच्या प्रमाणे आमी केदळा कार्य करता. केदळा आमचे थंय पवित्रत्मो आमचे भितरलो आमकां तुज्या हर एका तुवें बसयल्ल्या आशिर्वादान आनी तुवें बसयल्ल्या हर एक देण्यान तें आमकां रुजू करता. वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ऐकता गी. प्रेज गॉड. ओके. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आमकां आमी सबार रितीरे करता. सबार देवाचें उतर आयकता. हर एका आमी इगर्जेन गेल्यार थंय आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमी सकाळीं संजेर आमी देवाचें उतर वाचता. त्या प्रमाणे आमी केदळा आमकां दिसा की आमकां केदळा आमकां वेळ त्या प्रमाणे आसा त्या प्रमाणे आमी देवाच्या उतरा वयर आमी नियाळ करता.
पूण थोडे फावटी आमकां कितें जाता म्हळ्यार ते देवाचे उतर आमकां ते हे उतर आमकां गी वा आमचे थंय हे काम करता गी म्हणलें आमकां ते एक आमकां डाऊट म्हणले बरी जाता. कित्याक डाऊट येता म्हळ्यार आमकां आमी ते देवाचे उतर आमी खाली आयकलां मात्र. त्या खातीर हांगा जेम्स 1:22 काडया आमी. वाचा सिस्टर, प्रेज गॉड. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यावर मात्र पावाना, त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाय, नंतर तुमकां तुम्ही पटयतात. प्रेज गॉड. आता हांगा काले म्हणटा देवाचे उतर. देवाचे उतर आमी आयकल्यार मात्र पावाना म्हणटा. आमी मस्त आयकतां पूण आमी त्या प्रमाणे आमचे चिंता बदलिना आणि त्या प्रमाणे आमी करिना. त्या खातीर आमी आमकांच फटयता म्हणटा. आमकांच आमी फटयता. त्या खातीर आमचे थंय ते कार्य जायना. देवाचे उतर हांगा क्लियर म्हणटा आमकां तुमी आयकल्यार मात्र पावाना पूण आमी मॅट काडूंक आसा. ते ताचे प्रमाणे आमी म्हज्या जिवितांत ते अळवडसूंक आसा. म्हज्या डेली लायफांत हांवें ते उतरा प्रमाणे हांवें ते कार्य करूंक आसा. म्हज्या एक्टिविटीजांत हांवें त्या उतरा प्रमाणे हांवें चलोवंक आसा. त्या दाळा मात्र म्हजे थंय ताचे रिजल्ट हांव पळोवंक जाता. त्या खातीर आमी उतरां मुस्तय घेतात. एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमी रेतीरेक वेता. रेतीरेक वेता आमी देवाचें उतर आयकता. सकाळीं जावन सांजे म्हणसर आयकता, राती आयकता, दुसरे दिसा आयकता. 3-4 दिसांची रेती जाल्यार आमी उतर 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 आयकता. पूण आमी रेतीर जाताना थंय आमी सकाळीं म्हणटा हालेलुया हालेलुया, अर्गां अर्गां बापा तुका अर्गां, म्हजें जिवीत बदल्लां, सकड केलां, पुरो जालें. पूण आमी भायर गेले उपरांत आमचें काल तरी आमी जोडुल्लें थंय त्या वेळार आमी जोडुल्लें तें खंय गेलें. आमचे थंय आमच्या जिवनांत ते कित्याक आमी ते मुखारी पळयना. कित्याक म्हळ्यार आमी ते आमी कंटिन्यू करूना. आमी आयकलें सोडलें, आयकलें सोडलें. आतां आमी मिसाक वेता, वाचपां आयकता, सकडी करता. पूण आमी थंय भायर आयल्या उपरांत आमचे थंय आसा गी. पण थंय कितें दुसऱ्यो संगती जाल्यात ते आमकां करेक्ट उडास आसता. थंय कितें आमकां दुसरी इन्स्ट्रक्शनां दिलात ते आमकां उडास आसता. पूण आमी वेचो मेन उद्देश आमी सोडला आनी आमी दुसरें धरून आयल्या. देवाचें उतर आमचे थंय भितर ते वसोना, ते जिरोना. ते जिरा नासतना आमचे थंय तें कार्य जावना. 23 वाच सिस्टर. उतर ऐकून त्याप्रमाणे करिना तो आरशांत आपले सारकें पळयतल्या मनशा बरी. उतर ऐकून त्या प्रमाणे करिना तो आरशांत आपले सारकें पळयतल्या मनशा बरी. आतां आमी आरशांत आमी कालें पळयता. आरशांत आमी आमचें रुपणें पळयता की आमी कालें पळयता. आमचे प्रतिबिंब आमी पळयता वैगी. आमचें प्रतिबिंब कितें आसा तें आमी आरशांत पळयता. पूण आमी आरशांत पळोवन एका घडयेन आमी कालें जाता. विसरता. विसरता. आमचें जिवीत अशेंत जालां.
आम्ही ऐकत आहोत देवाचे उतर ऐकत आहोत पण आम्ही ते भितर कान घेऊन त्याप्रमाणे म्हणजे जीवित असा की वा त्याप्रमाणे आम्ही बदलजे जाल्यार आम्ही कितें करीचे ते आम्ही खान घेवन ताचे वयर मुझे चिंताप आम्ही आठवना त्या खातीर हर एक देवाचे उतार ते क्रियात्मक पूण मुझे ते क्रियेक कित्याक करना आणि हांवें दुसरा खंयच्या सुवातेर तें दवरलां घालां आतां थंय 4 सुवातेचें बी आसा पूण म्हजी सुवात खंयची जावन आसा हांव देवाचें उतर कान गेल्ली सुवात खंयची जावन आसा म्हजी सुवात बरी सुवात आसा गी ते हांवें चिंतून पळोवना कित्याक म्हळ्यार आमी आतांय एक टायपाचे कायदे पाळनासा आतां सबार लोकांक आतां हांवें काल एक मिनिस्ट्री केलो तो तो मनीस आतां म्हणटा तो इल्लो आतां एजड जाला आतां तो म्हणटा हांव पयलें पुरो बारी मागण्यांत आनी आसलो आमी विचारलें आतां कालें जालें आतां पुरो हांवें तितलें ना खाली एक म्हणचें आनी म्हजे बाकीची कामां करची म्हळ्यार तो संबंद ताणें फोगडायलो पयलें तो आसलो तो संबंद ताणें फोगडायलो त्या खातीर आतां ताच्या जिवितांत समस्या येयल्यात त्या खातीर जेजून म्हणलें थंय हांव आयलां जिवीत दिवंक तुमकां बरोवन वमतोच्या मापान दिवंक केदाळा हांव जेजूच्या त्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत हांव तें करेक्शन करतां केदाळा मात्र म्हजे थंय तें कार्य जाता आणि देवाची महिमा देवाच्या हर एका बसवण्यांत देवाची महिमा प्रगट जावची आसा ती महिमा प्रगट जायना म्हजे थंय कित्याक हांव त्या कार्याक घालूना ते कार्य करूना ताचे वयर म्हजी चिंता बदलून हांव थल्या मनस्थितीत पयलींच्या आदल्या त्या सैमात मनस्थितीत हांव न्हू म्हज्या उतरवणेचे उपरांत कितें हांवें करेक्शन करना हांवें वरी जाल्लें तें करूना त्या खातीर हांव देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत पळयना त्या खातीर आमी आरश्यांत पळोवन आमी घडयेक विसरल्ले बरी जाता त्या खातीर थोड्यांनी पळय घडये घडये आरशे परसान दवरून आसचे हांव कशें आसा पळय गी तशेंच थंय आमचे थंय देवाचें उतर आमी घडये घडये द रिलेशनशीप हांव केदाळा म्हणसर कर्ण कान घेना ते रिलेशनशीप नासतना म्हजे थंय कितेंय ते बदलावण येवंक जायना आतां आमी एक फॅमिलींत रावतना भुरग्यांक आमी आवय बापूय आसतना तर आमी कशें तांचे निड्स आमकां कळटात तशेंच आमच्या सर्गींच्या बापाक आमचे निड्स गोत्त आसात हर एक आमकां कितें जाय जें म्हणून गोत्त आसा पूण म्हजे आनी आतां म्हज्या आमच्या भुरग्यांचे रिलेशनशीप समा ना जाल्यार आमी ते त्या निड्सा वयर आमी चिंतावंगी तशेंच आमकां देवान आत्मीक आशिर्वादांनी भरलां आत्मीक आशिर्वादां म्हळ्यार आमी केदाळा ते आमी होली स्पिरीट आतां आमकां मजतदार पटयला कित्याक म्हळ्यार पयलें जेजून संवसारांत येवन मनशा रुपार येवन ताणें ताचें काम केलां ताणें संपादलें म्हणून ताणें सकड ताकचें कितें देवान ताका मिशन दिल्लें म्हजे आनी तुजे पसत ते हर एक मिशन संपूर्ण करून ताणें तो पुनर्जीवन जावन बापा सरशीन आसा सो आतां तो आमचे खातीर विनंती करता पूण ताणें आमकां संवसारांत आसतना ताणें आमकां एक पवित्र आत्मो बसयल्लो तो आतां पवित्र आत्मो म्हळ्यार देवाचो आत्मो तो आमचे सवे आतां वावुरता सगळ्या संवसारांत कोण देवाची भुरगीं जावन जी येतात देवा सोमे कोण जी येतात
देवाच्या बसवण्याप्रमाणे कोण जियेतात, देवाच्या उतराप्रमाणे कोण जियेता, देवाक सरी जाल्लें जीवन कोण जियेता, तांचे थंय मात्र तो पवित्रत्व वावरूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो ते पवित्र आसल्या मात्र पवित्रपणाचे मात्र काण घेता. हांव केदाळा म्हणसर ते देवाचें उतर तें पवित्र आसा, ते केदाळा हांव केदाळा म्हणसर हांव ते तांतू हांव म्हजे वेळ करचिना, तांतू म्हजें ध्यान मन दवरिना आनी हांव एक संवसार असो मनीस जावन जियेता. केदाळा म्हणसर तें कितेंच काम करूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार पवित्रात्म्या काम करचें जाल्यार हांवें म्हजें तावन हांवें मॅट काडचें. हांव केदाळा म्हणसर मॅट काडिना, केदाळा म्हणसर म्हजे थंय पवित्रात्मो वावरना. नेक्स्ट वाच सिस्टर. आपणाचे 25. हा. आपणाचे सारकें तो पळयता आनी चलतच रावता आनी आपूण कसो दिसता तें घडयेन विसरता. प्रेज गॉड. 26 म्हणसर वाचा सिस्टर. पूण जो कोण स्वतंत्र दिता ते सगळे नियमशास्त्र सत्रायन व्हरोन पळयता आनी ताची शिकवण आयकून विसर नासतना ती करण्यांनी सांबाळता आनी तातूंत थीर रावता, तो आपूण करता त्या सर कामांनी भागी जाता. सर्व कामांनी भागी जाता. प्रेज गॉड. आणि एक वाचा सिस्टर 26. आपण भक्तिवंत म्हण लेखतात तसले मनीस आसतीत, पूण आपली जीभ दामून धरूंक ते नेणान जाल्यार ते आपणाकच पटयतात. तसल्यांचो धर्म व्यर्थ. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वयर आमी 24. आपणाचे सारकें तो पळयता खंयच्यार आरश्यान तो पळयता आनी चलतच रावता आनी आपूण कसो दिसता ते घडयेन विसरता. हांव केदाळा त्या खातीर जोशुआ 1:8 आमकां म्हणटा सामा, धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर आनी तातूंत कितें बरयलां तें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. केदाळा हांव ताचे वयर हांव ध्यान करता. केदाळा हांव त्या उतरांचेर, देवाच्या बसवण्याचेर आनी ताच्या उतरांचेर हांव ध्यान करता. केदाळा म्हजे थंय पवित्रत्मय तशेंच ध्यान करता आनी तो म्हाका, हांव केदाळा विशयवंत आसा जाल्यार तो रावाना ताचें काम कंटिन्यू करता. हर एका घडये त्या खातीर आमकां मजतदार दिला. हांव विशयवंत आसूं, हांव बिजी आसूं, हांव कालय आसूं, म्हजे भितर थंय म्हजे सगळे ती उतरां आसात जाल्यार ती खंडीत पवित्र आत्मो थंय वावरता. पूण जो कोण स्वातंत्र्य दिता ते सगळे नियम शास्त्र सत्रायेन व्हरोन पळयता आनी ताची शिकवण आयकून विसर नासतना ती करण्यांनी सांबाळता आनी तातूंत थीर रावता, तो आपूण करता त्या सर्व कामांनी भागी जाता. पूण जो कोण स्वतंत्र दिता, आता हे पळया, हे देवाचें उतर म्हळ्यार आमकां हर एका बंदडतावन भायर हाडचें उतर जावन आसा. आमकां हे स्वतंत्रय दिता. कित्याक देवाच्या उतरांत मात्र आमकां सुटका मेळटा म्हणून देवाचें उतर सांगता. देवाच्या उतरांत मात्र आमकां हर एका बंदडतावन आमी भायर येवंक जाता म्हणून देवाचें उतर सांगता. सो त्या खातीर आमकां म्हणटा, पूण जो कोण स्वतंत्र दिता ते सगळे नियमशास्त्र, हे पवित्र पुस्तक म्हळ्यार हे आमकां दिलां हे स्वतंत्राय जोडच्या खातीर. आनी स्वतंत्राय म्हळ्यार अशी न्हय की आमच्या संवसारी स्वतंत्राय ती आमी थंय तावन पयस व्हरून आमी देवाच्या स्वतंत्रायेक आमी पावचे जावन आसा. ती आत्मीक स्वतंत्राय. केदाळा आत्मीक रितीन म्हजी वडावळ करता, आत्मीक रितीन हांव देवा थंय हांव म्हजें रिलेशनशीप दवरता, आत्मीक रितीन हांव म्हजें कामां करता. केदाळा म्हजे थंय हांव स्वतंत्राय हर एका संतीत हांव स्वतंत्राय दिता जाता. कित्याक म्हळ्यार हांव कितेंय अवगुणाची म्हळ्यार देवा विरोध हांव खंयचेय करता, करनासलो मनीस जावं पुरो,
केदाळा हांव हे स्वताचे उतर काण घेता. जो कोण स्वतंत्र दिता हे सगळे नियमशास्त्र 17 वरून पळयता म्हणटा. हे स्वतंत्र दिता म्हणून हांगा आमकां क्लियर सांगता. स्वतंत्र दिल्ल्यान आमी हे उतरार आमी आमचे चिंता आठोवन आमची जिणी बदलिल्यार आमी स्वतंत्र येता आणि आमच्या बापातय क्रिस्तच्या एकवटांत आमी एक जाता. आमकां क्रिस्तच्या एकवटान नासतना आमी कितेंय करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां संवसारांत ताणें येवन आमकां ती बचावेची वाट हांव जावन आसा सत हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत म्हणलें. हांव बरी खबर हाडून जिवीत बदला जिणी बदला हे जिजून आमकां गुड न्यूज दिल्लें. ताणें आमकां इन्विटेशन दिल्ल्यान आमकां गुड न्यूज दिवन आमची आदली जिणी आमी सांडून आमी बदलावणेचे जिणयेक आमी येजे म्हणून आमी बदलावण जायचे आणि देवाच्या रिलेशनशिपांत आमी आसाचे आणि तो संबंध वयर हांव केदाळा आसता केदाळा हांव संवसाराचेर जैत वता. कित्याक संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता. भावार्थ नासतना हांव देवाक मानवंक जायना. त्या वरवीं आमी केदाळा देवाचें उतर चड आनी चड आयकता आमचो भावार्थ तशेंच आमचो वाडटा आणि आमचे ते रिलेशनशीप वाडल्यान आमचो भावार्थ वाडटा. त्या खातीर हर एक टायम केदाळा आमकां जावं पुरो आदल्या काळार वा जेजू संवसाराक आयल्या उपरांत ताचे उपरांत जाल्यार आमकां हर एक फावटी कोणायकी देव उलयता जाल्यार भियेनाका म्हणलें उतर घालता. कित्याक संवसारांत हर एकलो मनीस संवसाराच्या संगतींनी वचोन ताचे ते देवाचो संबंध होगडावन तो काळोखाच्या राजांत आसा. हर एकलो बंदड्यांत आसा. जावं पुरो ताची कली पाड सवय नाजाल्यार कितें आनी कितें ते हर एक ती बंदड आमकां त्या बंदडेंतावन भायर येयचें जाल्यार आमकां देवाचे उतरा वयर आमी नियाळ करून आमी बदलल्यार आमचे चिंता बदलल्यार मात्र फाटी येवंक जाता. तुम्ही कितलेंय करा हांव कितलेंय कावन्सिलींग आसूं न्ही खालें संवसारी रितीर ट्राय करा तें तुमकां बारीस कश्ट देवाच्या राजांत फाटी हाडूं. पूण देवाचें उतर मात्र आमकां देवाच्या राजांत फाटी हाडटा. आणि ताची शिकवण आयकून विसर नासतना ती करण्यांनी सांबाळता. हांगा आमची करणी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमची करणीच ना. आमची करणी नासतना कितेंच आमी भावार्थ आसा म्हणून आमकां रुजू करूंक जायना. आमकां करणी आसा जाल्यार मात्र त्या करण्या वरवीं ती भावार्थ आमकां रुजू करूंक जाता. त्या खातीर शिकवणेंत हांव केदाळा हांव कंटिन्यू रावता आणि हांव थीर रावता. त्या खातीर वडोल सांगलें हांवें सुमार जण रेतीरेक येतात आणि रेतीऱ्यो करतात पूण इल्ल्या तेंपान तांचें जिवीत प्रत्येक त्याच वाटेक वेता. कित्याक थंय थीर ना. हांगा सांगलां म्हजी करणी हांव कितें आयकता त्या प्रमाणे म्हजी करणी जायचे. सो हांव केदाळा करणी करता ते म्हज्या जिवितांत एक प्रॅक्टीस जाता. हांव केदाळा ती प्रॅक्टीस जाता. हांव थीर आसा म्हणून म्हजे इतल्या कळटा म्हाका आणि देवाच्या रिलेशनशिपांत हांव आसा म्हणून म्हाका कळटा आणि त्या वेळा हांव देवाची महिमा पळोवनूच आसता दिसांनी हर एका दिसा हर एका घडयेक. आमकां खंयच्यान ती देव आमकां सोडून घालिना. जावं पुरो आमकां खलय समस्या आमच्या दोळ्या मुखार येतात आमच्या जिवितांत येतात पूण आमी निराश जायना. कित्याक आमचे थंय ती तिरासान आमी तिरासानाच्या पावंडाक पावल्या. आमी केदाळा म्हणसर तिरासानाच्या पावंडाक पावना. केदाळा म्हणसर हांव म्हजें जिवीत संवसाराचेर आसा म्हणून सांगयेत. त्या खातीर तिरासानेन रावता तो मात
तो आपण करता त्या सर्व कामांनी बागी जाता. हांगा बागी म्हळ्यार म्हाका दिसता इंग्लिशाच्या हांगा तो ब्लेस्ड म्हणून आसा. ते बागी म्हणून हांगा कोंकणींत आसा ते ब्लेस्ड म्हणून आसा. त्या खातीर हर एकलो मनीस आशीर्वाद अनुभव करचो मनीस जावन आसा. आम्ही आशीर्वाद आमच्या भितर घालांत म्हणून आम्ही म्हणटा एफिशियन्स 1:3 अर्सिल्लो जावन देव म्हज्या सुमयान जेजू क्रिस्त असो बाप क्रिस्त सोवे म्हाका आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी म्हजे वयर वतून देवान म्हाका आशीर्वादांनी भरला म्हणटा. आमचे थंय आसा देवान काम केलां तें देवाचें काम जालां पूण म्हजें एक जाय जे जेजू क्रिस्त थंय एकवट जेजू क्रिस्त थंय एकवट ना जाल्यार म्हजे थंय कितेंच करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका संपूर्णची सुटका ताणें दिल्ली. देवा थंय म्हाका फाटीं हाडलें जेजू क्रिस्तान हाडलें म्हाका. त्या खातीर तो म्हजो सोमी आनी सोडवंदर. म्हाका हर एका बंदडांतलो भायर हाडलो तो म्हजो सोमी तो म्हजो सोडवंदर. हे हांवें मानून घेवचें. केदाळा हांव मानून घेता आनी ताणें त्या कितें सांगलां ताचे वयर म्हजें जिवीत बदलिता. केदाळा हांव देवाची महिमा पळयतां आनी म्हज्या भितर कितें आशिर्वादां दिल्यांत ती हर एक आशिर्वादां हांव अनुभव करतां. ताचे वयर उपरांत 26 आपूण भक्तिवंत म्हूण लेखतात तसले मनीस आसतीत. वैगी भक्तिवंत म्हूण लेखतात वैगी. त्या खातीर जिजून हांव आयलां फातक्यांक आपोवंक म्हणलें. हांव भक्तिवंत म्हणच्या मनशांक जिजू आपोवंक येवना. जिजूचे पयलें हर एक जिजू कितें उलयला तातूंत मस्त डीप मिनींग आसात आनी हर एक ते रेवलेशन केदाळ आमकां ते मेळटा ते आमकां दुसऱ्याच लेवलाक व्हरून पावयतात. कित्याक म्हळ्यार हांगा पळय हांगाय म्हण आपूण भक्तिवंत म्हूण लेखतात तसले मनीस आसतीत नात म्हणना थंय आसतीत म्हणटा. पूण आपली जीब दामून धरूंक ते नेनात जाल्यार ते आपणाकच फटयतात म्हणटा. तसल्यांचो धर्म व्यर्थ म्हणटा. आमकां आमच्या उलोवण्यांत कंट्रोल आसा जाल्यार मात्र केदाळा तो देवाच्या सांगातपणांत जेजू क्रिस्तच्या एकवटांत पवित्रत्म्या सोवें तो मनीस आसा जाल्यार पवित्रत्म तांचे थंय त्या मनशा थंय काम करता जाल्यार ताचे हर एक उलोवणें कंट्रोल आसता. हर एक ताणें करची एक्टिविटीज ती देवाच्या आमच्या आदेशाखाल आसता. कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार मोग. देवाचो पयलो गुण तो संपूर्ण मोग तो. कित्याक देवान हांव मोग करता म्हणून देवान म्हाका रचूना ताणें मोग केल्ल्याचो संकेत जावन म्हाका रचला. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा संवसाराच्या स्थापने आदींच हांवें तुका विंचलां म्हणटा. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान. त्या खातीर जे आमकां देवान हांवें तसो मोग करता म्हणून ताणें म्हाका रचल्लें न्ही पूण तो म्हजो मोग करता म्हणून ताणें पयलेंत दाखयला. आमी म्हणटा हांव देवाचो मोग करता हांवें देवाचो मोग करचें जाल्यार ताणें दिल्ल्या आदेशांत हांवें पाळिचे आनी हांव केदाळा ताचे आदेश पाळटां आनी ताच्या पुतान कितें शिकयलां ताच्या प्रमाणे हांव केदाळा तें म्हजी जिणी ताच्या प्रमाणे बदलतां आनी हांव केदाळा एक म्हजेंच हांव सॅक्रिफीस भेटयतां. हांव म्हजें जिवीत ताच्या पुतान सांगल्या त्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे म्हजें जिवीत बदलून हांव जियेतां जाल्यार हांव केदाळा म्हजेंच एक बलिदान हांव भेटयतां. हें देवाक मानवचें बलिदान. हांवें आपणाकच तें बलिदान भेटयचें हें देवाक जायचें. देव म्हजे तावन आशेता हें म्हजें जिवीत बदलून ह्या संवसाराच्या संगतेंतले हांवें त्या संगतेंतले
उतरोवन हांवें देवाच्या संगतेंत येवन हांव केदाळा जियोंक सुरू करता, केदाळा देव खुशी पावता. त्या खातीर म्हणटा देवाक खंयचोय एक मनीस एक भायर गेलो जाल्यार ताचे तावन ताका मस्त दूख भोगता. कित्याक म्हळ्यार जेजून थंय बकऱ्यांच्या वेपारीन सांगलां 100 बकऱ्यांत एक बकरोय चुकोन वाट चुकोन भायर गेल्यार नोवांक एका जाग्यार दवरून तो एका बकऱ्याक सोदून गेलो. तशेंच आमचो जिजू हर एकल्यांक सोदून आयिल्लो जिजू जावन आसा. हर एकल्यांक ताचे ताळो आमकां त्या पवित्र पुस्तकाद्वारे आमकां ताचो ताळो आमकां आयकता. हांव केदाळा तो ताळो स्वीकार करता. तो शब्द हांव केदाळा स्वीकार करता. हांव केदाळा हांव जिजूक रिसीव करता. त्या खातीर आमी वो पवित्र पुस्तक म्हळ्यार खाली वाचचो आनी वा ताचे इतल्याक आमी सोडचें आज वाचलें म्हणना फाल्यां आनी फाल्यां नाका आनी परवां वाचया वा आमी ताचे प्रमाणे आमी आमचें जिवीत बदलना ते कांय फायदो ना. थोडे मनीस आसात एकाच उतरान तांचें जिवीत बदललें आसा. आतां आमकां जाल्यार म्हाका जाल्यार देवाचें उतर सुरवेर मेळटा म्हाका कांय देवाचें उतर कळालें कितें म्हणून म्हाका तितलें गुर्तुनातलें कांय. पूण हांव एक सवय असो क्रिस्तांव जावन आसलो. हांव मिसांक वेतलो आनी कितें थंय करूंक आसा त्या हर एक ते आमी करताले. पूण आमी देवाचो मोग अनुभव करूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या रिलेशनशिपांत आमी वचोना. केदाळा आमकां हें देवाचें उतर मेळ्ळें आनी ह्या देवाच्या उतराची समजण ही टिचिंगा मारिफात आमी आयकली आनी हें देवाचें उतर कशें काम करता म्हणलें आमकां समजलें. केदाळा म्हज्या जिवितांत हांवें बदलावण करेक्शन करूंक सुरू केलें आनी केदाळा तें करेक्शन केलें. केदाळा हांव म्हज्या जिवितांत देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत हांव अनुभव करूंक शकलो. म्हज्यातय म्हज्या कुटुंबांतय हर एकल्यातय आमकां ते अनुभव करूंक जालो. आनी देवाचो मोग आमचे मारिफात दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां ते प्रगट करूंक म्हाका तें एक देवान म्हाका वर्तें देणें दिलें. त्या खातीर आमी केदाळा ते रिलेशनशीप आमी धर्नकान घेता. आमच्या फायद्या खातीर मात्र न्ही. आमचे ते रिलेशनशीप कंटिन्यू इन द वर्ड म्हणटा. केदाळा हांव कंटिन्यू करता. केदाळा मात्र म्हजे थंय तें कार्य जाता नाजाल्यार जायना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. जॉन 2:1 करया आमी. 1 कशें तें आमचें थंय काम करता आनी आमी कशें आमी पळया. सिस्टर वाचतात गे 1 10 वाचत. दोन दिसा उपरांत गालिलेयाच्या खाना नगरीत एक लग्न असलें. थंय जेजूची आवय असली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकय लग्नाचें आपोवणें असलें. थंय वायन म्हणून पडलो तेदवां जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन चाकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांच्या शुद्धाचाराच्या दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचे तसले पात्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून चाकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते कांठ पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक सकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. ताका कळीत नासलें. उदक उसपून व्हेल्या उपरांत
साकरांक मात्र तें कळीत असलें देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे कोण जाल्यार उंची वायन किल्लो वांडटा आनी सोयऱ्यांनी दादोशी पिमार वचून पिता पूण थोडे उंची वायन येदोळ Praise God. Praise God. Praise God. Praise ओके God. आम्ही पश्चाताम या ओके 2 दिवसा उपरांत गलिलेच्या खाना नगरी एक लग्न असलें थंय जेजूची आवय असली ओके पळय हांगा पळया आमकां एक इंटरेस्टिंग म्हळ्यार 2 दिवसा उपरांत गलिलेच्या खाना नगरींत एक लग्न असलें थंय जेजूची आवय असली म्हळ्यार जेजूची आवय शेजाऱ्यांकडे आणि सैऱ्यां दैऱ्यांकडे सोसायटींत ती मिक्स जावन आसली जेजूची आवय थंय असली म्हळ्यार ती पयलीच थंय पावुल्ली हांगा ताचे उपरांत म्हणटा जेजूक आनी तांच्या शिसांकय लग्नाचे आपोवणे आसलें पळय जेजूक आनी तांच्या शिसांक सेपरेटली आपयलें जेजूची आवय पयलींच गेल्ली हांगा जेजूक आनी शिसांक लग्नाचे आपोवणे आसलें थंय वायन उणो पडलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना कित्याक म्हळ्यार ती थंय तिचे कितें आसा काम ती खाली वचून येवचें मात न्हय काजाराक थंय ती इन्वॉल्वमेंट आसलें तिचें थंय त्या काजाराच्या घरा कितें आसा कितें करूंक आसा थालें करूंक आसा तें हिणें तिची जबाबदारी कान गेल्ली ते खातीर आमी खेदाळ जे आमकां देवाचे उतर मेळटा आमी ते देवाचे उतर आमचे थंय मात्र आमकां मात्र बरेपण जाल्यार पुरो म्हणून आमी तशें करन कान गेल्यार आमी कशें आमच्या मुखार उतर प्रगट जावचें कोणाक आमकां उतर गोत्तू नातल्यांक वा त्या उतरांची समजून येनातल्यांक आमी कशें दिवचें आमी लिमिटेड वर्जनांत आसा जाल्यार आतां थंय वायन उडलो पडलो म्हणून तिका कळ्ळें पूण घरच्या मनशान येवन सांगूना पळय गे हांगा घरचो मनीस घरचो येजमानीन येवन सांगूना तिका कळ्ळें तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना ताका जेजून कालें म्हणलें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळय येवंक ना पूण आतां आवयन तशें म्हणलें कुडले जेजून बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हळें म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना म्हळें पूण थंय जेजू वगेत रावलो कित्याक थंय मरयेक करेक्ट गोत्त आसलें तिका बडव्यान दिल्ली मॅसेज पयलें कालें वो कोण जावन आसा त्या खातीर जेजू कोण म्हणून मरयेक गोत्त आसलें बडव्यान दिल्ली ती मॅसेज ती मरयेन तिने रिसीव केल्ली आणि त्या प्रमाणे तिने तिचें चिंतप बदललें त्या खातीर तिका खंडीत गोत्त आसलें वो म्हजो पूत कालें म्हणी करूंक जाता म्हणून तो करता म्हणून नाजाल्यार कशें सांगयेत कित्याक बडव्यान दिल्ली ती मॅसेज मरये कडेन तेदाळा मुसरी करेक्ट तिका उडास आसलें त्या खातीर थंय तिने पुता कडेन म्हळें पूण ताचे उपरांत तवळ ताच्या आवयन साकराक सांगलें कोणें सांगलें जेजून सांगलें गे कोणें सांगलें मरयेन सांगलें साकराक सांगलें
तो तुमकां कितें सांगता तें करा. आता आमी आमचें कालें जालें, आमी कालें करना आसा. आता ते आवयन सांगलें, आता जेजून सांगो ना हांव कितें सांगता तें करूंक सांग म्हणून. थंय सांगलें, आवयन सांगलें, तो कितें सांगता तुमी करा. आज आमी करता गी. आज आमी मरियेन सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी करता गी. मरियेन म्हळ्यार जेजू विशयी सांगलें पळय गी. तो कितें सांगता तें करा, तें आमी करता गी. त्या खातीर ती पयलेंच देवाच्या उतराक तिणें कल्तीमान घाल्लो आनी म्हणलें बडव्या लागीं, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून. हे उतर तिका स्पश्ट उडास आशिल्लें. तुजी खुशी, कोणाची? बापाची खुशी म्हजे थंय जावं. तिने रिसीव केलें, रिसीव करून ते तिने कन्फर्म केलें, तुजी खुशी म्हजे थंय जावं. त्या खातीर हांव केदळा देवाचें उतर कान घेता, तेदळा हांवें म्हणूंक जाय, तुजे कुशे प्रमाणे, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. केदळा हांव तें म्हणटा, तेदळा हांव डिक्लेअर करता, वय बापा हांव तुजो भुरगो, हांव तुजो पूत, तुजो भुरगो, तुजो. हांव तेदळा त्या उतरार स्थिर रावता आनी म्हजें चिंता त्या प्रमाणे हांव कार्य करता. ताचे उपरांत जुदेवांच्या शुद्धाचाराच्या दस्तुरा प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले पात्राचे 6 मांडे दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. पळय, मरियेन पयलें सांगलें, तो कितें सांगता तुमी करा. आतां जेजू एक्शनार आयलो आनी म्हणटा, त्या मांड्यांनी अशें अशें भरा, उदक भरा. आनी तांणी तें कांट पर्यान भरलें. ताचे उपरांत ताणें तांकां म्हणलें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशी व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. पळया, हांगा तांणी जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे केलें. आता जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे केलें. जेजून कालें सांगिल्लें तांकां उदक भरा. उदक भरलें. आतां तें तांतलें काडा म्हणलें. तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशी व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. पळय गी, तांणी कांय ते इन्स्ट्रक्शन चडून गेलें गी. जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे तांणी केलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. आता हांगा वायन जाल्लें उदक पळया, मांड्यान तावन काडटाना तांणी कालें आशिल्लें तें उदक. उदक आशिल्लें. उदक. तांणी साकता पर्यंत उदक आशिल्लें. तांणी साकताना ताका वायनाचो टेस्ट आयलो. आतां वरचे मनीस कशे आसाचे, हे उदक आतां जेजून सांगलें हे व्हरून वचा. थंय उणें पडून घालें वायन. पळय गी, आतां दिसता कालें दोळ्यांक उदक. आतां उदक दिसता म्हणून तो वर जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे तो व्हरून नातलो जाल्यार थंय वायनाचो टेस्ट येतालो गी ना. आमच्या जिवितांत ಎಂತ जावचें. आमी जेजून दिल्ली ती इन्स्ट्रक्शनां, देवान दिल्ली ती बसोवण्यो हांव त्यो पुरत्या रितीन स्वीकार करना. हांव केदळा म्हणसर ती इन्स्ट्रक्शन ते फॉलो करना, तेदळा म्हणसर हांव देवाची ती महिमा पळयना. आतां हांगा जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें, तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. आतां कारबाऱ्याक कांय गुत्तुना, हांगा कशें जालें कितें कांय गुत्तुना. पूण इन्स्ट्रक्शन थंय आशिल्ल्यांनी कितें सांगलां त्या कामाच्यांनी तांणी फॉलो केलां. अशेंच आमी केदळ देवाची इन्स्ट्रक्शनां आमी ती फॉलो करता
आता जोशुआ 1:8 सांगिल्ल्या प्रमाणे कशें हांव फॉलो करता आणि ताचे वयर म्हजी चिंता बदलता, त्या दाळा म्हजी आत्मीक रितीन वाडावळ जाता, त्या दाळा म्हज्या आत्मीक रितीन ज्या दाळा म्हजी वाडावळ जाता, त्या दाळा म्हजे थंय पवित्र आत्मा भरपूर रितीन काम करता. जेजूच्या उपरांत जेजून संवसारांत ताणें आत्मीक ताचें कुडीचें बलिदान दिवन ताणें रगत व्हरोवन ताणें आमकां संवसाराच्या हर एका वशांतले आमकां ताणें निवारण फाटी हाडलें. आतां आमकां मॅनेज करून जेजू कोत्ता आमी रक्ता मांसाचे जाल्ले वरवीं आमी संवसारांची येताना आमी सांपडता म्हणून जेजू कोत्ता आसा, बापाकी कोत्ता आसा. सो त्या खातीर आतां पवित्र आत्मो आमकां एक हेल्पर जावन आमकां दिला. आणि हांव केदाळा देवाच्या संबंधांत हांव आसता, त्या दाळा म्हजे थंय पवित्र आत्मा भरपूर रितीन ताच्या एक्शनार आमचे थंय वावुरता. हांवें कितेंच करिचें म्हण ना. हांवें कांय व्हडले व्हडले खालें करन म्हजें जिवीत हांव मुखार व्हरतां, तशें करता. कित्याक म्हळ्यार हांव काल थंय एक मिनिस्ट्री केल्ले दाळा तो तशें काल्याक तो जालें म्हळ्यार तो संवसारी संगतींत आयलो. पयले मुस्त मागणे आनी तांदूळ पुरो करतलो मनीस, तो संवसारी संगतींत आयलो आनी संवसारी संगतींत असो आयलो की ताका हर एक ताका फायनान्स ताचे मेन म्हणले बरी ताणें करूंक घेतलें. आनी कांय नातलो मनीस न्हय, व्हडलो मनीस जाय तितलें आसलो मनीस. पूण आतां ताचे कडेन आसा जाल्यार हर एक संवसारांचें कितें जाय जे तें आसा जाल्यार पूण त्या मनशाक समाधान ना. त्या खातीर आमकां आनंद दिता ते देवाचे बसवण्यो आनी देवाचो संबंध मात्र, द रिलेशनशीप ऑफ गॉड. देवाचो संबंध नातलो मनीस तो केदाळाय तो संतोषान आसूंक साधना. हर एका वेळार, हर एका मिनिटांनी, हर एका घंट्यांनी, हर एका दिसांनी ताका प्रॉब्लेमा वयर प्रॉब्लेम दिसतात. कित्याक ताणें संवसाराक वड केलो. केदाळ संवसाराक वड करता, संवसार ताका सत्य पाटीन दिता. पूण हांव केदाळ म्हजो देव वड म्हाका क्रिएट केल्लो म्हजो देव वड, संवसाराक धाडिल्लो म्हजो देव वड, ताका हांव वड करता. ताच्या बसवण्या प्रमाणे म्हज्या जिवितांत हांव मेटां काडटा. केदाळ म्हजे थंय हांव देवाची महिमा पळयता. ना जाल्यार हांव संवसाराच्या संगतींत आसता आनी संवसारांत हर एका घडयेक हांव म्हजें जीवन म्हाका जियोवचें नाका गी ह्या कन्फ्युजनार दीस काडटा. त्या खातीर जेजून म्हणलें, हांवच वाट, हांवच सत, हांवच जिवीत. हे उतर आमकां हर एका मनशाक हांव मी कोण कान घेता तांकां हर एकल्याक तें जेजून बसयल्लें जिवीत आमकां संपूर्ण काडटा ह्या 3 संगतींनी. आमकां संवसारांत मनीस कितें लोक सांगता ते आमकां सत म्हणून दिसता जावं पुरो, पूण तें सत न्हय, तें फॅक्ट मात्र. ते एक वास्तविकता. वास्तविकता म्हळ्यार एका सिच्युएशनाक प्रमाणे ती चेंज जाता. ते प्रेझेंट सिच्युएशनाक तुका मॅच करता, उपरांतल्या सिच्युएशनाक तुका दुसरे वास्तविकात येता. सो आमकां केदाळ आमी देवाच्या उतरांत तिरसानेन रावता,
तेदळा मात्र आमकां त्या खातीर मरयेन थंय ती जैत वेली थंय त्या वेळार तेदळा देवाच्या उतराक तिणें कल्तीमान घालो आनी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हळें. पळय आमकां देवदूत आसा पळय देवदूत पळय देवाची मेसेज हाडनायल्लो आनी तशीच मरयेन कितें रिप्लाय केलें तेदळा देवदूत गेलो. तेदोळ मुसर देवदूत वचोना. तिणें क्वेश्चन घालें हें कशें जावचें. ताका देवाच्या उतरान बडव्यान तिका एक्सप्लेन केलें पवित्र आत्मो तुज्या वयर सावळी घालतलो आनी एका भुरग्याक तूं जल्म दितली. तशेंच आमकां केदळा आमकां देवाच्या उतराची समजूनी मेळना आमी कन्फ्युजनार आसता. आमी कोणी परफेक्ट न्हय पूण आमी केदळा देवाच्या रिलेशनशिपांत आसता आमकां कितें डाऊट आसता आमी आमच्या सिनियर्सां कडेन आमी उलोवन आमी डिस्कस करून ताचे विशयांत माहिती काण घेता. केदळा मुसर आमी ती माहिती काण घेना आमकां डाऊटार आसता आनी आमकां आमी ते कन्फ्युजनार आसता. सो त्या खातीर आमी केदळय केदळा आमकां देवाच्या उतरार आमकां समजून येना केदळा आमकां आमी समस्यार पडटा. ही केदळा आमकां तो डाऊट म्हणून येता तेदळाच आमी ते क्लियर करून काण घेवचे. कित्याक हांगा होसया 4:6 म्हणटा गिन्यानाच्या अभावा लागून म्हजे परजेसो नाश जाता म्हणटा. त्या खातीर देवाच्या उतराची समजून आमकां मेळनासतना आमी तो कितेंय अर्थ करून काणयोंक जायना. आमकां पवित्र आत्मो कितें तो अर्थ दिता ती मेसेज कितें कन्वे करता त्या प्रमाणे हांव केदळा येता तेदळा मात्र ते देवाचे उतर आमचे थंय ते कार्य जाता. त्या खातीर हांगा म्हणटा देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना तुमी. हांवें कार्य करीचे जाल्यार म्हाका ताची क्लॅरिटी जायची. पळय क्लॅरिटी नासतना म्हाका कार्य करूंक जाता गी. त्या खातीर आमी पयले आयकल्ले कुडले आमकां ते कळाचे कळना जाल्यार आमी प्रत्येक आमी ताचे वयर क्वेश्चन विचारन आमकां ताचे वयर कितें आसा ते विचारन कितें आमी क्लियर करीचे. आमी क्लियर करिना जाल्यार आमकां ते तेंत डाऊट म्हणून उरता आनी आमी धंडळटा. प्रेज गॉड. वयर कर. ना 9 ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ उरला. उदक उसपण वेल्ल्या साकरांक मात्र कळीत असलें देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हणलें कोण जाल्यार ही उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमारासो दिता पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यान भितरच दवरलाय म्हणटा. तरी पळया पयले मनशान केल्ले कसो आसलो आनी जिजून ताच्या महिमेन केल्ले कशें तांकां ते रुचीक जालें. त्याच खातीर देवाचें उतर आमी केदळा आमी संपूर्ण रितीन केदळा आमी ताची जाणवायेन आनी आमी ताच्या एक विस्तार जावन आमी ताचे विशयांत आमी शिकता केदळा देवाच्या उतरांचे आमकां हर एक त्या शब्दांत आमकां ताची जाणवाय मेळटा आनी त्या जाणवाया वरवीं आमचें जिवीत बदलूंक जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाक कांय ऍड करूंक आसा गी कोणी सांगूंक आसा गी कोणी सांगियेत. प्रेज गॉड. ब्रदर्स आसात हांगा सिस्टर्स सकड़ा अनम्यूट करिए. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही उत्तर घेतले जॅकोबाचे चॅप्टर 1:22-23
तुम्ही किती म्हणतात ते 26 समजते. वय ते आई कलर मात्र पाहा ना त्या उतराप्रमाणे चलो तुम्ही करीची नंतर तुमकां तुम्ही फटयतात. तशेंच आता आमकां सांगतात आता आम्ही एक प्रिचिंग करता टिचिंग करता पण आमचे भाव आमचे म्हळ्यार आमचे वळखीचे भाव आसता पळय पूण तो प्रिचिंग करता तो प्रॅक्टीस करिना. प्रॅक्टीस म्हळ्यार कितें तेजें प्रॅक्टीस म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुजी म्हळ्यार सगळ्यांनी इनवॉल्व जायचे इगर्जेंत इनवॉल्व जायचे म्हळ्यार तूं म्हळ्यार ते करणी पळयता म्हळ्यार करणी म्हण हांगा करणी पळयलां कितें खंय पास केला आमी करणी म्हणून ते करणी पळयतात. करणी म्हळ्यार कितें एक कार्य एक उतर म्हळ्यार करणी. ओके करणी म्हळ्यार कार्य म्हळ्यार ते रिलिजियस करणी म्हळ्यार आमी कित्याक इगर्जे वयता कित्याक इगर्जे वयता मीस भेटोवंक हय की ना. आमी चड जावन मीस भेटोवंक वयता पूण एक्चुअली ते मीस आमी संभ्रम करूंक वयता. एक्चुअली अर्घ दिवंक वयता आमी म्हणटा कितें मीस भेटोवंक वयता देखून आमचे संभ्रम जायचे एक भेटोवचें न्ही संभ्रम कित्याक जेजून कितें केलां त्या दिसा आमी उडास करता ताका अर्घ दिता. 6 दिसा हांवें कितें केलें 7 दिसा वचून ताका अर्घ दिता तें आमकां जायची पूण तें एक कार्य म्हळ्यार करणी. पूण आमचे प्रिचींग सगळें करतना ते मिसाक येनात नोवेनाक येनात रोजरीक येनात तें ना पूण प्रिचींग करतना कितें जाता पवित्र आत्मो आमच्या हातान उलयता कित्याक म्हजी कूड तो वापरता देखून देव खंय आसा इगर्जेंत आसा की म्हज्या भितर आसा देव देखून तें आमकां समजायलें. आतां तातूंत 21 वर्स 21 कोणी वाचता जाल्यार 21 वय या त्या पासत करेक्ट तुमचे थंय बरोवन आसा ते मेळ्ळेपण आनी खोटेपण पयस करा. देवान तुमचे थंय लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. प्रेज द लॉर्ड. तें एक जावन आसा उतर खंयचें उतर भोवटेचें उतर तें भोवटेचें उतर तें जावन आसा करणी. करणी म्हळ्यार कितें आतां आमी सांगता न्ही बिलीव म्हळ्यार जालें एक्शन कॉरेस्पॉंडिंग टू द मेसेज टू द मेसेज आय हर्ड. आनी तें म्हणटा आमी कार्य करचें. कार्य करचें म्हळ्यार कितें कार्य करचें म्हळ्यार उलोवचें अशें न्ही की कार्य म्हळ्यार हातांनी काम करचें पांयांनी काम करचें काय उलोवचें कित्याक उलयल्यार मात भोवडतो उलयतात भोवडतान उलयतात. आतां आमी जाल्यार हांव म्हजें सांगता तुमकां न्ही म्हजें सांगता हांव जाल्यार सांगता तेंगे भोवडतो उलयचें पूण हांव रॉंगूच उलयता मागीर हांव पळयल्लेंच उलयता. त्या लागून कितें करता हांव प्रॅक्टीस करिना म्हणून जालें. देखून इतलें इजी ना भोवडो उलोवंक कित्याक आतां आमी विचारल्यार कोणाक सांगतात तुका एक ताप येयला म्हूण चिंतया ओके ताप येयला म्हूण चिंतया तुमी कशें उलयतात कोणी सांगता की भोवड कशें उलयतात. बरो आसा म्हळ्यार भावात उलोवन सोडा हांव बरो आसा म्हूण ताप आसा म्हूण तोंडान सांगलें जाल्यार समस्या येता. ओके आनी कोण म्हणटात की ना तुमी ऍड आमी करून पयले आमी ताप येता सिच्युएशना प्रमाणे उलयतले पूण आमी केदां देवाच्या उतरांत आयल्या आमकां तें कळ्ळें ताचे उपरांत आतां आमगे कितें ताप आयला जाल्यार आमी एकामेका सांगना. ओके आनी कोण सांगता की हय आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकयला आमी दिवशे आनी आमी बरी जाल्या म्हणटा. आतां ब्रदर पिटरान सांगलें देवाच्या ज्ञानी गुण जाला वय हय तर तूं आतां डॉक्टरा कडेन वता ताका तें सांगताय ताका तें सांगूं जायना न्ही मागीर तांचेच वाट आसल्यार मागीर हांगा कितें आयलो म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड वय देखून तशेंच जाता ब्रदर आतां पळय हांव सांगता वय कित्याक भोवड उलोवचो इतलें इजी ना म्हळ्यार
ते भोंवट टेस्ट जाता आमकां कित्याक जेजूर म्हणल्यार आमी भोंवट उलयता बरी जाय म्हणटा पूण जेजूर सांगून हांव तुका एक फुलाची गद्दी दिता टेस्ट येतले कितलो भोंवट कितलोय तूं भगवंत देवाचें उतर नासून ताका टेस्ट येतले टेस्ट परखूंक जाता कित्याक जेम्स म्हणटा तुजें उतर म्हळ्यार देवाचें उतर न्हय म्हळ्यार भोंवट उलोवंक जाय कार्य म्हळ्यार तूं व्हडलो भोंवट आसा बायबल जाणाय प्रिचींग करताय पूण भोंवट उलयनाय तूं कार्य करिनाय म्हळ्यार भोंवट म्हळ्यार आतां पडलेंच आमी उलयता आतां आपले जे ब्रदर सांगले फॅक्ट म्हळ्यार फॅक्टच उलयता आमी तेदळ आमी कितें म्हणूंक जाय आमच्या सांगाताच म्हणूंक जाय डॉक्टरे कडेन म्हणूंक ना आतां आमी म्हळ्यार ताप येता सैताना म्हळ्यार सैताना सांगूंक जाय तें ताप कोणातून येता देवातान येना कित्याक संवसारांतून येता ताका तापाचें स्पिरीट सांगूंक जाय हांव पळयता वय म्हाका दुखता ताप आसा असो पूण हांव जेजूच्या गायनी गुंड पिटर बद्दल सांगलें ओके म्हळ्यार आमी तें भोंवट चलोवंक जाय म्हळ्यार भोंवट मेस्त पूण ताप वचोना एक दीस वतलो 2 दीस वतलो पूण घडये तें म्हणटा त्या स्पिरिटाक तें जाता कित्याक तो आमकां म्हाका एक प्रिचींग सांगलें ताणें सांगलें तो कोण तो सैतान आसा पळय तो डेवल आसा पळय तो केप्पो म्हळ्यार समजा ते तुमी बहिरा म्हळ्यार डेफ वय कित्याक ते कान कित्याक आयकता कित्याक जेजून तेजे मस्तक चेंचलां तेजे कानी चेंचले देखून ताका आयकना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देखून ताका घडये म्हणाजे हांगा बरयलां जेजूच्या गायनी गूण घालां कोणें बरयलां म्हज्या बापायन बरयलां कोण म्हजो बाप पवित्र आत्मा पळय जेजून कितें सांगलें तेंच सांगूंक जाय आमी जेजून सांगलां म्हळ्यार हांगा बरयलां म्हज्या बापान बरयलां कोण तो म्हजो बाप पवित्र आत्मा पळयलां जेजूच्या गायनी तुमी गूण घाला ते म्हणटा तो केप्पो आसा पळय ताका मागीर कान मागीर तो दमता देखून देवाचें उतर आयकला तशें आमी भोंवट चलोवंक जाय तें आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय प्रॅक्टीस करनासतना कांय जायना काल आमी सांगलें पळय टंग्सांत उलोवचें प्रॅक्टीस करूंक जाय आतां आमी रोरिंग करता तें प्रॅक्टीस पूण रोरिंग करतना आमकां कितें संदर्भ येयले समस्या येयले त्या वेळा प्रॅक्टीस करूची त्या वेळा तूं फेथ तूं घालताय अशें आमी ग्रुपान म्हणूंक जाता इजी रोर करतात पूण प्रॉब्लेम येताना रोर करताय की तूं तें जावंक देखून ते हांगा ब्रदर सेंट जेम्स सांगता तें भोंवट घाला म्हळ्यार तें कार्यान दाखया म्हळ्यार तूं उलयात त्या वेळा रोरिंग कर त्या वेळा रोरिंग करताय की कितें संदर्भ येताना कित्याक पोर ब्रदर पिटर सांगलें पळय तेजी धूव कितें पोटान तपता तें पूण तें रोरिंग करता म्हळ्यार तें संदर्भ येताना तें कार्य करूंक जाता त्या वेळा आमी भोंवट परतूंक जाता त्या वेळा आमकां कळटा ते रिजल्ट मेळटा आनी त्या वेळा आमी आनंदीत जाता प्रेज द लॉर्ड देखून तें आमकां कळचें म्हळ्यार देवाचें उतर कशें आतां पळय आमकां देवाचें उतर आमकां म्हणटात आमकां कोण सोडूंक दिता सत बाबा सत सत सोडूंक दिता वय सत ना सत सोडूंक दिना ते कार्य रूपान ना ओके तुमी वाचाय कितें कित्याक जॉन 8:32 तांचे सुमार स्टेप आसा थंय करेक्ट तुमी सत जाणा जातले कितें म्हणल्यार जाणा म्हळ्यार नॉलेज Know the truth. You will know the truth and truth will set you free. करेक्ट सत जाणा जायचे जाणा जाता खंयचे सत ब्रदर काल म्हणले ओसेया 4:6 कितें म्हणलें नॉलेज My सगळे people are नॉलेज destroyed due to lack of knowledge. Right? करेक्ट सताची नॉलेज द्यायची खंय पळयलां कित्याक पळयलां देखून आमकां सत सुटका दिना सताची नॉलेज सुटका दिता सत सगळें बायबलाचें सत पूण नॉलेज खंय वापरची आतां आमी टंग्सान कित्याक उलयचें रोरिंग कित्याक करचें सैतानाक कशें दवडीचें त्या दोंगराक कशें उलयचें तें सगळें नॉलेज आतां उदक येयलें वायन कशें जालो तांकां शिसांक नॉलेज दिली तितून कित्याक ते पळयतले आयिल्ले शिसांक ते ट्रेनींग तुमी तशेंच करा म्हणून तुमी उदक दिया
ते जागतना वाईन जाता, वाईन जावना, जागतना ते वाईन जाले, पूण सिसांक तेणे दाखयले, देखून सीस आयिल्ले तेजे सांगात शिवस येवना न्ही, ते जेजू सांगातच वतले, पार्टेन सगळं जेवणाक ते जेजू सांगातच वतले. देखून आमकां तें कळूंक जाय कशें भोंवतना आमी घालूंक जाय म्हणून. ती म्हजेर समजणी, आनी तुमी कितें चुकले जाल्यार म्हाका करेक्शन करा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. हय, प्रेज गॉड. तुम्ही सांगल्या बरी आमचो भावार्थ ते टेस्टा वेळार आमी कार्यरूपा घरांत मात्र जाता, कित्याक देवाचे उतर Correct. सांगतात सदांच संतोष भाव जायना, ते सदांच आमी संतोष पावता. आता गम्मात या बरें जाताना आमकां संतोष पावता. आमच्या जिवितांत समस्या येयल्ले या प्रॉब्लेम येयल्ले, काले जाले चडून, ते जाल्यार आमी संतोष पावता. त्या वेळार संतोष पावल्यार आमी देवाची महिमा पळोवंक जाता. त्या देखून आमी पोरी कोण सिस्टर म्हणटाली पळय, आमच्या कुडी भितरच राग द्वेष दवरल्यार त्यानमाची काल्या म्हणटा ती केमिकल उत्पाद जाता. केदार आमी संतोषान आसता, त्या रितीन अनेक दुसऱ्या उत्पादी जाता. म्हळ्यार आमेन. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत समस्या मध्ये संतोषान रावल्यार खरी एका समस्या जैत करूंक जाता. त्या देखून आमकां तो भावार्थ दिला, आनी कुमकदार पवित्र आत्मा दिला, आनी हरी एक बेसावनी आत्मीक बेसावनी भरला. आनी प्रत्येक जाण तुम्ही सांगल्या बरी हरी एकाची आमकां नॉलेज इम्पॉर्टंट, समजणी नासतना, रणवाई नासतना आमच्या जिवितांत ती कार्यरूपाक घालूंक जायना. समजणी जोडी जाल्यार आमी चड आनी चड देवाच्या उतरांत वेळ करची. कारण पवित्र आत्मा आमकां सताचें उगडापण मेळटा, आनी कितें शिकयत आमच्या जिवितांत कार्यरूपाक गेल्यार त्या समस्या वेळार आमी जैत व्हरूंक जाता भावार्थान. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Yes. आणि कोणाक काही सांगूंक आसा की? Praise God. कोणी ना कोणी ना म्हण चिंता एंड करियांगे ब्रदर. Praise God. Praise God. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. मंगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. बापा आयच्या दिसा तुवें आमकां ह्या वेळार सबार सांगपी आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तुवें सांगलें बापा. सबार भावा मुखांतर तुवें सांगलें आनी आमकां आमच्या जिवितांत खंय आमी करेक्शन करूंक आसा आनी आमी तुज्या उतरा प्रमाणे चलचें म्हळ्यार आमी कार्य कशें करचें म्हणून आमकां ती समजणी मेळ्ळी. वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा तूं आमचें सगळें सदांच आसाय, पवित्र आत्म्याद्वारे तूं आमचें सगळें आसाय आनी आमकां हर एका घडये म्हणले बरी तूं आमकां तुजें संगातपण दिवन आसाय. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. आनी हर एकल्याक तुवें ह्या तुज्या सताच्या जन्मायन आनी शिकोवणे वरवीं तुवें हर एकल्याक तुज्या उतरांत सतान थीर केलाय आनी हर एकल्या थंय तो पवित्र आत्मा वावुरता. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. Amen. आमेन. आमेन. Amen. 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 Praise God. Thank you, brother. Praise God. Praise Thank God. you. Thank you, brother. Thank you, brothers and sisters. परत प्रेज गॉड. Praise God. Praise God.